2 Raja, Chapter 6. शेणिल्ली कुराड मेल्ली. प्रवादी बंधू भावांनी एलिशाक म्हणले, पळे, आम्ही तुजे बरोबर वस्ती करून रावता तो जागो फावो तितलो ना. आम्ही जॉर्डनाक वचून प्रत्येकान जर एक वांसो हाडीत जाल्यार आमकां रावंक आमच्यान एक घर बांदूं येता. ताणें जबाब दिलो, वचात. तांचे मदल्या एकल्यान म्हणलें, उपकार करून तुमी तुज्या सेवकां बरोबर यो. ताणें जबाब दिलो, हांव येतां. आनी तांचे बरोबर गेलो. जॉर्डना पावतोच तांणी रूख कातरूंक सुरू केलें. तेन्ना एकल्याची कुराड दांड्यांतली भायर सरली आनी उदकांत पडली. आय म्हज्या दोनया, अशी बोब मारून ताणें म्हणलें, हांवें ती कुराड दुसऱ्याची मागून हाडलोली. खंयच्या जाग्यार पडल्या? अशें देवाच्या मनशान विचारलें आनी ताणें ताका तो जागो दाखयलो. एलिशान एक बोडी कातरली आनी त्या जाग्यार शेवटिली तेन्ना ती लोखंडाची कुराड उफेवंक लागली. ताणें म्हणलें, ती वयर काड. आनी त्या मनशान आपलो हात फुडें करून ती काडून घेतली. डी. सिरियेकारांचीर झुजां. एलिशा आर्मां दस्त घेवन आसलेल्या सिरियेकारांचेर आक्रमण करता. सिरियेचो राजा इस्रायला आड झूज कोत्तालो. आपल्या अधिकाऱ्यां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, तुमी अमूक जाग्यार हल्लो करूंक जाय. पूण एलिशान इस्रायलाच्या राजाक सांगून धाडलें, अमक्या जाग्यार चोत्रायेन रावात, कित्याक सिरियेकार हल्लो करपाचे आसात. एलिशान सांगलेल्या त्या जाग्यांचेर इस्रायलाच्या राजान मनशांक पाठयले. एलिशा राजाक शिटकावणी दीत रावलो आनी राजा चतूर रावलो. अशें 1-2 फावट घडलें. हे परिस्थितींत आरामाचो राजा बेजार जालो. ताणें आपल्या अधिकाऱ्यांक आपयलें आनी म्हणलें, इस्रायलाच्या राजाक विकून दिवंक तुमचे मदलो कोण विस्वासघाती आसा तो सांगात म्हाका. ताच्या एका अधिकाऱ्यान जबाब दिलो, कोणूच ना, म्हज्या दोनया आनी राजा, पूण तो एलिशा, इस्रायलांतलो प्रवादी. तूं नित्ताय त्या कुडांत उलयलोलीं उतरां इस्रायलाच्या राजाक कळयता. राजान म्हणलें, वचात आनी तो खंय आसा तो सोदून काडात. मागीर हांव ताका धरूंक मनशांक पाठयतलों. आतां तो दोथानांत आसा म्हूण खबर मेळ्ळी. म्हणटच ताणें घोडेस्वर आनी एक मोठी फौज पाठयली आनी रात्रीचे रात्रीक त्या शाराक वेदो घातलो. दुसऱ्या दिसा एलिशा भोव सकाळीं उठलो आनी भायर सरलो आनी घोडेस्वर आनी सैनिकांनी वेदो घातलेलो आसा तो पळयलो. ताच्या सेवकान म्हणलें, दोनया, आतां आमी कितें करपाचें? ताणें जबाब दिलो, भियेनाका, तांचे परस आमचे बाजूक अदीक आसात. आनी एलिशान मागणें केलें, सर्वेस्परा, ताचे दोळे उगड आनी ताणें पळयोवचें कर. सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उगडले आनी ताणें एलिशा भोंवतणी रागिश्ट घोडे आनी घोडेस्वर पळयले. सिरियेकार जशे ताका धरूंक येताले तेन्ना एलिशान सर्वेस्पराक मागणें केलें, ह्या लोकांची नदर बंद कर. सर्वेस्परान एलिशाच्या उतराक तांची नदर बंद केली. तेन्ना एलिशान तांकां म्हणलें, तो रस्तो ना म्हूण तें शार हें न्हय. म्हजो पाटलाव करात, तुमी सोदतात त्या मनशा सरशीं, हांव तुमकां पावयतां. पूण तो तांकां सामारियांत घेवन गेलो. ते सामारियेन भितर सरले म्हणटच एलिशान म्हणलें, सर्वेस्परा, ह्या लोकांचे दोळे उगड आनी तांकां पळोवन दी. सर्वेस्परान तांचे दोळे उगडले आनी आपूण सामारियेंत आसात म्हूण तांणी पळयलें. तांकां पळोवन इस्रायलाच्या राजान एलिशाक म्हणलें, बापा तांकां जिवेशी मारूं?
तांकां जिवेशी मारूं नाका, ताणें जबाब दिलो. तुज्याच कैदीकारांक तलवार आनी बाण घेवन जिवेशी मारताय? तांकां जेवूंक जेवण आनी पिवूंक उदक दी आनी मागीर तांकां आपल्या दोनयाशी वचून दी. म्हणटच तांचे पासत राजान एक व्हडलें जेवण दिलें आनी तांचें जेवण पिवण जालें म्हणटच ताणें तांचो निरोप घेतलो आनी ते आपल्या दोनयाशी पोत्तले. व्हडलो कोत्तले सिरियेकार परत केन्नाच इस्रायलांत भितर सरले नात. सामारियेक वेदो घालतात. दुकोळ. ह्या उपरांत सिरियेचो राजा बेनहदाद आपली सगळी फौज एकठांय करून फुडें सरलो आनी सामारियेक वेदो घातलो. सामारियेंत एकदम खोर दुकोळ पडलोलो आनी कडक वेदो घातलोल्यान एका गाडवाची तकली रुपयाच्या 80 शेकेलाक विकली आनी पावभर कांदे रुपयाचे 5 शेकेलाक विकले. आतां राजा असोच शाराचे वोंवती वेल्यान चलतना एक अस्तरी बोब मारून म्हणूंक लागली, म्हज्या दोनया राया म्हाका आदार दी. ताणें म्हणलें, जर सर्वेस्पर तुका आदार दिना जाल्यार म्हज्यान तुका कसो आदार दिवं येता? खोलार थावन आदार दिवं वो दाखो पिलोवन आदार दिवं? मागीर राजान विचारलें, कितें जालां? तिणें जबाब दिलो, अस्तरेन म्हाका म्हणलें, तुज्या पुताक दी, आमी ताका आयज खावया आनी फाल्यां म्हज्या पुताक खावया. म्हणटच आमी म्हज्या पुताक रांदून खेळलो. दुसऱ्या दिसा हांवें तिका म्हणलें, आतां आमी खावचे पासत तुज्या भुरग्याक हाड. पूण तिणें आपल्या पुताक लिपयला. अस्तरेचीं उतरां आयकून राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी राजा शाराचे वोंवती चलतालो म्हणटच सकयल आसलोल्या लोकांक ताणें साका खोटो नेसला म्हूण पळयलें. राजान म्हणलें, शाफाताच्या पुता एलिशाची तकली जर ताच्या भुजांचेर उरत जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठूर खास्त लावं. रोखडोच आदार मेळटलो म्हूण एलिशा पारखिता. एलिशा आपल्या घरांत बसून आसलो आनी ताचे बरोबर मालगडे बसून आसले. राजान एक निरोपी धाडलोलो, पूण तो पावचे आदीं एलिशान मालगड्यांक म्हणलें, एका खुन्याच्या पुतान म्हजी तकली कातरूंक आज्ञा दिल्या म्हूण तुमी आयकलां? पळयात, तो निरोपी येतोच दार बंद करात, ताका भितर घेयनाकात. ताच्या फाटल्यान येता तो आवाज ताच्या दोनयाच्या पावलांचो न्हय. ताच्या फाटल्यान येता तो आवाज ताच्या दोनयाच्या पावलांचो न्हय. हें उलयता आसतनाच राजा पावलो आनी म्हणलें, हें संकट सर्वेस्परा कडल्यानूच आयलां. हांवें सर्वेस्पराचेर अजून कित्याक विस्वास दवरूंक जाय? देवाचें उतर हें